नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावडेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारा. गोंय सरकाराचें लक्ष म्हादयचेर. तेवटेन महाराष्ट्रांत कडची न्हंय व्हेली. 2 वर्सां सावन बांद घालपाचें काम चल्लां. बोवाळ पडले उपरांत WRD मंत्री सुभाष थंय वचून आयलो. उदकाचो कितलो वांटो मेळूंक जाय तो खंय पळयता. एक्टिविस्ट केरकार म्हणटा कडची आंतरराज्य न्हंय तेरेखोलाक वचून मेळटा. मोपा उगेच्या लोकांक सामकी म्हत्वाची. सरकारान लक्ष घालचें. गोंय सरकाराचे पुराय लक्ष म्हादयचेर. कर्नाटकाआड कायदेशीर झूज दिवंक पुराय ताकद. मात दुसरे वटेन महाराष्ट्र सरकार कडची न्हंय घेवन चल्ले. 2 वर्सां सावन बांद घालप चल्ला. पडवे सावंतवाडीत म्हातारबाबाच्या दोंगरात कडशीचो उगम. हे उदक उगे मोपा वता. तेरेखोल न्हंयक मेळटा. हालीं WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार थंय वचून आयलो. तो म्हणटा महाराष्ट्रा बरोबर गोंयचे बरे संबंद. कडशेचो गोंयाकूय वांटो मेळपाक जाय. की महाराष्ट्र सरकार बरोबर गोंय सरकाराचे संबंध बरे आसात. उदाहरणार्थ तांचे कडेन आज आमकां तिळारीचें उदक जें आसा 75% आज उदक येता. त्या बरोबरच ते नवीन एक डॅम बांदपाक पळयतात. थंय बी तांणी सांगलां आमी तितलें उदक तुमकां दिता अशें म्हणून. म्हणजे 75% न्ही, पण त्या नंतर मागीर जेन्ना सुरवात जातली किंवा अप्रूव जातलो प्रोजेक्ट तेन्ना कामाचेर बसून डिस्कस करया अशें म्हटलां. उदका संबंधी बसून डिस्कस करया अशें म्हटलां. कडशीचें हांवें हाल्लींच आयकलां. तर त्या अनुसार मागीर आमचे इंजिनियर जे आसात पळय न्ही तांकां महाराष्ट्राच्या इंजिनियरा कडल्यान म्हायती घेवपाक पळयता. आनी त्या अनुसार मागीर आमचो वांटो जो कितें आमकां थंय येवपाक जाय. कारण जरी ल्हान जरी आसलें म्हणजे कडशी न्हंय आहा पळय न्ही ती फक्त 10 किलोमिटरच आमच्या हद्दी भितर. आनी सादारणशे 5 किलोमिटर तिका खारें उदक लागता. तर त्यामुळे त्या न्हंयचे उदक आसपाक जाय हातूंत दुबावूच ना, दुमतच ना. पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेन केरकाराचो गोंय सरकाराक अलर्ट. हो जो नालो आसा त्या नाल्याचेर एकंदर मोपा आणि त्या परिसरातल्या लोकांचे वर्तमान आणि भवितव्य आधारून आसा. कित्याक तर शेकड्यांनी वर्सां सावन ह्या वाठारांतले लोक जे आसा ह्या कडशी नाल्याचें उदक जे आसा ते उदक ते आपल्या शेताक बागायती खातीर त्याच प्रमाणे पिवपा खातीर वापरतात. आणि गोवा सरकारच्या जलसंसाधन खात्याच्यो जायत्यो उपसा जलसिंचन योजना ज्यो आसा त्यो ह्या कळसा कडशी नाला जो आसा त्या कडशी नाल्याचेर आधारलेले आसा. हे उदक आडायेंतल्या प्रकल्पाक वापरपाचें आसा. हो नालो आंतरराज्य. कितेंय करतले जाल्यार दोन्ही राज्यां मदीं चर्चा जावपाकूच जाय. हे उदक ते आडाळी हांगासर जो औद्योगिक वसाहतीचो प्रकल्प येवपाचो आसा ताका वापरपाचें आसा. आमी म्हणटा की हो कडशी नाला जो आसा हो आंतरराज्य आसा आणि अशा नाल्याचें उदक जें आसा हे वापरपाक गोंय आणि महाराष्ट्र ह्या दोगांय राज्यां खातीर गरजेचें आसा. ताका लागून जेन्ना एखाद्या नाल्याचें उदक जें आसा तें वळोवन व्हरपाचें आसता जॅक व्हॅलीच्या माध्यमांतल्यान त्या वेळार दोन्ही राज्यां भितर ह्या संदर्भान कबलात जावप गरजेचें आसता. ते न करता महाराष्ट्र सरकारान एक तर्फी हो प्रकल्प जो आसा तो उभारलेलो आसा. प्रकल्प जो आसा हो प्रकल्प गोंयच्या एकंदर अस्तित्वा खातीर मारक ठरतलो हातून मातूय दुबाव ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि रुपेश राऊत. महाराष्ट्र सरकारान तिळारी कालव्याचें मेजर काम फुडल्या वर्सा घेवचें म्हूण WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयला. हें वर्स सोंपता म्हणसर शापोरा न्हंयतल्यान उदक लिफ्ट करपाचो प्रकल्प चालीक लागतलो. हो प्रकल्प सुरू जाल्या उपरांत तिळारीचे कालवे दुरुस्तीक घेतल्यार गोंयचेर तितलो परिणाम जावचो ना म्हूण सुभाष सांगता. महाराष्ट्र तिळारी कॅनलांचें मेजर काम करपाचो आसा. खर्च 400 कोटींचेर वचपाक शकता. गोंयचो WRD मंत्री म्हणटा हे काम फुडल्या वर्सा करचें. तो मेरेन शापोरा प्रकल्प चालीक. महाराष्ट्रात आशिल्लें पोर्शन जें आसा पळय तें चड वीक आसा आनी त्यामुळे ताजी रिपेर वर्क हें करूंकच जाय. सादारणशें मेजर्सपान 200-300 कोटी खर्च येतलो मिनिमम. ताका तो 400 सुद्दां जावंक शकता. आतां त्या संबंधीचो सगळो इस्टिमेट्स जे आसा पळय न्ही ते तांणी करपाक जाय. कोणें महाराष्ट्र सरकारान करपाक जाय आनी आमकां तें कळोवपाक जाय. म्हजी अपेक्षा अशी आसा की सादारणशें तांणी तें काम जें आसा पळय न्ही म्हणजे पूर्ण कालवे दुरुस्त करपा साकून 2024 आमी घेवचें अशें म्हणून. कारण ते कित्याक म्हणटा 2025 2025 तर 2025 कित्याक म्हणटा हांव तो पर्यंत आमचे जी न्हंय आसा पळय न्ही त्या न्हंयचें उदक काडपाची आमची जी येवजण आसा पळय न्ही ती येवजण आमची चालीक लागतली. आनी थंय साकून आमी सादारणशे 300 ते 350 MLD आमी उदक काडूंक शकतले रॉ वॉटर. आनी ते 300-350 उदक काडलें जर जायत ते आमकां नॉर्थ गोंयाक दिवपाक जितले म्हणून PWDचे प्लांट आसात ते जवळ जवळ सगळे प्लांटाक आमी उदक दिवंक शकतले. थंयच्या कॅनलांचें लायनींग 30 वर्सां जालीं करूंकच ना.
एकदम मेजर वर्क मोठ्या प्रमाणात जे लायनींग बी करपाक जाय न्ही ते ताणें फाटले जवळ 30 वर्सां विशेष करूं ना. ओके. आमचे नजरेन आमी पळयला आतां हे 1 म्हयन्या भितर 1 म्हयनो आनी 5 दीस आतां भितर आमी जवळ जवळ 9 आनी 4 9 आनी 5 14 किलोमिटर लायनींग केल्या आमच्या कॅनलाचें. गोंय हद्दी भितर जे कॅनल आसा त्या कॅनलाचें आमी 9 आनी 5 14 किलोमिटर लायनींग केलें आनी त्या शिवाय आमी पायपलायन घालपाचें काम सुरू केल्लें आसा. म्हणजे आमच्या गोंयचो भितर बरें आसा म्हणपाचें. गोंयच्या हातूंत भितर आमकां प्रॉब्लेम ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. निलेश काब्रालान रडपाची गरज ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कुडचड्यार अपग्रेड केल्ल्या कम्युनिटी आरोग्य केंद्राच्या उक्तावणाक काब्रालाच्या त्यागाचेर उलयलो. पक्षा खातीर केल्लो त्याग पक्ष खंय सदांच याद दवरता. विनय तेंडुलकराची देख दिवन मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. 3 वर्सांत कुडचडेचे सगळे प्रकल्प तडीक लावपाचें उतर मुख्यमंत्री दिवन आयला. काकोरा कुडचडे वेल्या अपग्रेड केल्ल्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटराच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे उपस्थित आशिल्ले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री सावंत काब्राला विशीं कितें उलयलें पळयात. भाशणाची मातशी हांव लायन बदलता ती बदलतो नाशिल्लो. निलेशाक रडपाची गरज ना. हांव खरेंच सांगता निलेश म्हजो क्लोज मित्र. हांव आनी निलेश आमदार जावच्या पयलीं पासून मित्र. तेंय सांगता बऱ्याच जाणांक कदाचित खबर आसची ना. म्हणजे तो आनी हांव आमदार मागीर जाले. पयलीं दोगूय मित्र. ताज्या उपरांत आमदार जाले. 3 फावटी आमी दोगूय जाण वांगडात. म्हणजे तो मदीं मंत्री जालो, हांव सभापती जालो, हांव मुख्यमंत्री जालो, तो मंत्री जालो. पण घडये कदाचित पार्टी ताजे सॅक्रिफायस पार्टी खातीर जेणी सॅक्रिफायस दिला ते पार्टी केन्नाच विसरना. हे कुडचडकारांनी लक्षात दवरचें. 3 वर्सांत कुडचड्या वेले सगळे प्रकल्प पुराय करपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिला. कुडचड्या वयले वेगवेगळे प्रोजेक्ट आमच्या सरकाराच्या वतीन करपाचे आसा. तितून केटीसीचो बस स्टँड आसतलो, स्विमींग पूल आसतलो, लायब्ररी आसतली, ताज्या उपरांत सिवरेज आसतली, ओके, हँडलूम सेंटर आसतलो. हे सगळे जे प्रोजेक्ट आसा म्हणजे घडये कदाचित कोविडा खातीर थोडोसो उशीर जालो. फायनान्शियल क्रायसिसा खातीरय कोविडाच्या वेळार उशीर जालो. बट राज्याची आर्थीक परिस्थिती आता खूप सुधारल्या. ओके, आणि नक्कीच येता त्या ह्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात सगळे कुडचड्या वयले प्रोजेक्ट हे पुराय जातले. 100% पुराय जातले. बिरेस्तारा दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघाचे प्रभारी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर गोंयांत आसतले. ते मतदारसंघाचे दौरे करताना निलेश काब्रालाकूय मेळपाचे आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय बेळगांव महामार्गावेलो अनमोड घाट 5 ते 25 जानेर मेरेन हेवी गाडयांक बंद आसतलो म्हूण उत्तर कन्नडा जिल्लोधिकाऱ्यान वॉर्ड काडल्या. रामनगर ते अनमोड मदीं रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचें काम जावपा आशिल्ल्यान हो घाट हेवी गाडयांक बंद दवरपाचें थारलां. ल्हान गाडयांक हो रस्तो उक्तो आसतलो. बेळगाव गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाचेर रामनगर ते अनमोडच्या मध्ये देवळी क्रॉसा लागींच्यान रेल्वे मार्ग गेलो आसा. हो रेल्वे मार्ग आसा लोंढा ते कुळेम असो गेल्लो आसा. ह्या मार्गाचे दुहेरीकरण करपाचें काम हातात घेवपाचें आसा. तेका लागून कारवार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान ह्या मार्गाचे काम करीत आसतना वाहनांची अडचण निर्माण जायना म्हणून ह्या मार्गायल्यान वचपी हॅवी व्हायकल आसा त्या हॅवी व्हायकलाक जानेवारी 5 पासून जानेवारी 25 पर्यंत बंदी घातिल्ली आसा. तशेंच लायट व्हायकल आसा त्या लायट व्हायकली खातीर अनमोड, म्हारसंगळ आनी तिने घाट आनी तशेंच अनमोड, केसरलॉक, जगलबेट आनी रामनगर ह्या मार्गा वयल्यान वचपाची मुभा तांकां दिल्ली आसा. आयची तरणाटी पिळगी स्वताच्या आरोग्या कडेन लक्ष दिना. 25-30 वर्सांची भुरगीं अनियंत्रीत ब्लड प्रेशरान स्ट्रोक आयिल्ल्यान जीएमसींत एडमीट जातात म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजितान हुस्को उक्तायला. फॅशनीच्या नांवा सकयल ते कित्याचेरूच नियंत्रण दवरिनात अशें पर्वरे हेल्थ सेंटरांत डायलिसीस युनिटाच्या उक्तावणा वेळार विश्वजीत उलयलो. आयज 25 to 35 इयर्साचे भुरगे ते स्ट्रोक्स इन गोवा मेडिकल कॉलेजान येता. कित्याक अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर आनी कोणूच तेजेर लक्ष नासता. तो स्वताचेर लक्ष दवरिना आनी तांकां दिसता आयज तो फॅशन म्हणून काय ना. जिवनाक जेन्ना धक्को बसता, जेन्ना मनीस एक पॅरलायज जावन घरा कडेन उरता, तेजे आई वडील आनी कितें करतले हे सगळे तुमी लक्षांत घेवंक जाय.
दर्या देगावेल्या कोयराचो टुरिजमाचेर परिणाम जावं येता. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. कोयरा खातीर दर्यांत एके तरेची वनस्पती तयार जावन तातूंत जीव जंतू तयार जातात. ताका लागून दर्याचेर दाट फेस तयार जावंक लागता. हें जैवशास्त्रज्ञांचें निरीक्षण. CSIR NIOच्या 58वे वर्सुकी दिसाच्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. गोंयच्या दर्याचेर प्रदूषण वाडटा. दर्यांत दाट फेस तयार जाता. तातूंतच दर्यादेगाचेर कोयराची राशी. दर्यादेगा वयल्या कोयर दर्यांत वता आनी दर्यांत एका तरेची वनस्पती तयार जाता. तातूंत जीवजंतू तयार जाता. ते मारक म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. CSIR NIOची 58वी स्थापना दिसाची कार्यावळ जाली. The coastal pollution affects the water and the food chain, and so the NIO is doing the studies on different aspects of pollution. The one being on the microplastics, and which are dedicated not only along the Indian coastal but also in the central Indian Ocean, and also how it enters the food chain. Another pollution caused during the garbage dumping has led to the formation of the diatom blooms, and whose decay lead to the formation of the sea foams associated with the pathogens bacteria, which could be the detrimental to the tourism industry. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. IIT खातीर रिवणा सांगेची जमीन पास. IIT खातीर रिवणा सांगेची जमीन पास. IIT खातीर ही जमीन बेस्ट म्हूण सिलेक्शन कमिटीन खंय सांगलां. आपूण तांचे कडेन उलयलां. लेखी मान्यताय येवपाची आसा म्हूण सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. IIT गोवा कॅम्पसा खातीर लेखी अप्रुवल घेवन कमिटी खंय बेगीनच येवपाची आसा. उपरांत जमीन IITचे स्वाधीन. IITच्या रिवणा कितें तरी फायनल जाला आमकां हय. IIT जागा ही आमचे IITचे जे एक्सपर्ट कमिटी आशिल्ली, सिलेक्शन कमिटी आशिल्ली, दे हॅव विजिटेड, दे हॅव इन्स्पेक्टेड, एंड दे हॅव reviewed the progress of IIT, what is happening, and they found the land that we have shown is very much feasible for this project, and they will come out with the approval. So written approval is expected within, but when we discussed and communicated, they said this is the best place for IIT. शिवोले 5 पिलराचो पास्टर डॉमनीक डिझोजाक म्हापशें कोर्टान दिल्ली एका दिसाची कस्टडी आज सोंपता. डॉमनीक परत आज कोर्टा मुखार. धर्मांतर आनी करणी करता म्हूण पुलिसांनी ताका सोमारा अटक केल्ली. छातयेंत दुखता म्हणून सांगून डॉमनीकाक हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लो. काल डिस्चार्ज मेळ्ळ्या उपरांत पुलीस प्रोटेक्शनांत ताका कोर्टांत रिमांडाक उबो केलो. सर, तुमकां धर्मांतराच्या नांवान आनी ब्लॅक मॅजिकाच्या नांवान तुमकां अरेस्ट केलें. कितें सांगूंक सोदता? God bless the government. Huh? God bless the government. What now? You got to bail, sir? I don't know it, but अरेस्ट केलं ते कितें म्हणटा सर तुमी? Why got arrested by Mapsa police? Yes, sir? they know it better, sir. Jesus Christ will be preached. Okay. So, but still now you got a bail or what? I don't know. Huh? I don't know. गोंयांत रस्ते रुंद तशी मार्गांवेली मरणां वाडटात. फाटल्या वर्सा रस्तो अपघातांत 276 जाणांक मरण, 335 क्रिटिकल जखमी. वर्सांत 2832 एक्सिडेंटांची नोंद. 2022चे तुळेंत एक्सिडेंटाचो आंकडो उणो, मात सोंपिल्ल्यांचो आंकडो ते तुळेंत देंवना. 2022 3000 मायज एक्सिडेंट जाल्ले, सोंपिल्ले 271, क्रिटिकल जखमी 268. खासा रिपोर्ट. येरादारीक त्रास जावचो न्ही म्हूण सरकारान रस्ते सुदारपाक सुरवात केल्या, मात एक्सिडंट वाडल्यात. पोरू 2023 जाल्ल्या एक्सिडंटाचो डाटा पळयात. मेळ्ळो तो डाटा असो: 2023 एक्सिडंटान 276 जाणांक मरण. 2023 2832 एक्सिडंट, तातूंतले 256 फॅटल एक्सिडंट, 276 सोंपले. 115 नॉर्मल एक्सिडंट, 816 जाणांक वयल्या वयर मार, 325 जाण गंभीर जखमी. 1835 एक्सिडंटान कसलीच कॅज्युएलिटी ना.
226 ॲक्सिडेंट मेजर म्हणून नोंद. 2022च्या तुळेत 2023 ॲक्सिडेंटाचो आकडो तसो देंवलो ना. 2022 ॲक्सिडेंटाचे 271 बळी, 2023 276, 2 वर्सांत 547 बळी. मजगती नव्या वर्साची सुरवातूय ॲक्सिडेंटांनी. आज मेरेन 5 जाणांचो जीव गेला. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. राम मंदिराच्या उक्तावणाक गोंयासावन साई भक्त परिवार अयोध्येक चल्लो. 54 जाण चलत 2000 किलोमिटरांचो प्रवास करून वतले. पयलीं शिर्डी वतले, थंयसावन शेगांव, उपरांत अयोध्येक. गोंयासावन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश पार करून उपरांत 25 तारखेर युपींत अयोध्या पावतले. म्हापशा सावन काल तांची अयोध्या यात्रा सुरू जाली. साईनाथ महाराज की जय. स्वामी बाबा सौख्य दातार जेवा चरणार जथळी द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा. श्री साई भक्त म्हापशा येथून पदयात्रेसाठी प्रभू श्री राम यांची जन्मभूमी अयोध्येसाठी जाण्यासाठी आजपासून म्हापशातून मोठ्या प्रमाणात विराट अशी यात्रा, पदयात्रा किंवा वारी, या वारीला आजपासून सुरुवात होणार आहे. आणि या वारीसाठी थेट म्हापशापासून ते थेट शिर्डीवरतून शेगाव आणि शेगावातून थेट प्रभू श्री रामांची जन्मभूमी अयोध्या असा हा 2000 किलोमीटरचा हा प्रवास असणार आहे. आणि या प्रवासासाठी श्री साई भक्त परिवार गोवा या परिवाराच्या वतीनं जवळजवळ 54 सदस्य या वारीमध्ये सहभागी असणार आहेत. आणि अयोध्येतून मग ही वारी पुढे परत मथुरापर्यंत जाणार आहे. तर आज या वारीसाठी सहभागी होण्यासाठी म्हापशातून तर त्याचबरोबर गोव्यातून संबंध राज्यभरातून या ठिकाणी राम भक्त या ठिकाणी उपस्थित होते. शाळेतील विद्यार्थी देखील या ठिकाणी उपस्थित होते. सगळ्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. प्रुडंट मीडियासाठी ऋषिकेश सावंतसह तुलसीदास चारी, म्हापसा. ऑर्गॅनिक शेतकी उत्पादनाक मोठे महत्व. प्राकृतीक पद्दतीन जाल्ले शेतकी उत्पादन घेवंक शारांतल्यान लोक गांवांनी येता. ऑर्गॅनिक उत्पादनाचें म्हत्व समजून घेवचें. गोंय विधानसभेचो सभापती रमेश तवडकराचो गोंय कर्नाटकाचे शिमेर जोयडा कंदमूळ महोत्सवांत उलो. गांवची उत्पादनां शारांनी व्हरून तांचें मार्केटिंग जावंक जाय म्हूण तवडकार उलयला. गांवगिऱ्या वाठारांत पिकपी शेतकी वस्तूंक प्रसिद्धी मेळोवंक जाय म्हणून कर्नाटकाच्या जोयडा तालुक्यांत कंदमूळ महोत्सव. गोंयचो सभापती तवडकरान महोत्सवाचें उक्तावण केलें. आयज सेंद्रीय उत्पादनांक खूब म्हत्व आसा. सेंद्रीय पद्दतीन केल्ले शेतकी वस्तू विकत घेवपाक शहरांतल्यान लोक गांवगिऱ्या वाठारांत येता म्हणून तेचें उलोवप. प्रोडक्ट खंय मेळटा जाल्यार ते जोडा मेळटा हें सांगपाक जाय आनी ते लोकांनी व्हरपाक येवपाक ती अशे तरेचे. म्हणजे कोणाक कळपाक जाय? पयशेकाराक कळपाक जाय. आमी गांवां करून ते जावचें ना. आमचें गांवांक आयोजन करून जावचें ना आमचें. आमी शहरांनी व्हरपाक जाय न्ही. म्हाका दिसता फुडल्या वर्साक आमी प्लॅन करुया. काम करपाची, कश्ट करपाची परंपरा आसा, संस्कृती आसा, तुमी कायम दवरात. आज ना फाल्यां एक दीस आसा न्ही, जग सगळें परत आमचे कडेन येतलें. आमी ज्या दिसाक कश्ट करपाक सोडटले आनी आमचे हें जर ना जालें जर जायत न्ही, ना जालें जाल्यार तें सगळें सोंपतलें. आनी त्यामुळे हांव कृपया करून आसा, कश्ट करूं दी, त्रास आसा आमकां, पण ह्या सगळ्या गोष्टींचेर तुमी मातशें रावा. भरपूर अजूनही कश्ट करा. ह्या सगळ्या फुडले दीस आसा न्ही, आमचे पूर्ण संस्कृती बाकी हे सगळें ऑर्गॅनिक आसा न्ही, ऑर्गॅनिका कडेनच जग हॉट आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.